आनी देवाचें सगळें येवजण ल्हानपणी स्टार्ट जाता, पूण ती मागीर एकदम व्हड जाता. पळयात आतां आमची इगोर्ज मात कितली 2000 वर्सां जालीं, कोणें हें केलां स्टार्ट? देवानूच. आनी देवूच राखता आनी सांबाळटा. तेच भाशेन आमचेंय जिवीत, आमी कितें जातलें तें देवाच्या मनांत आसा. ताची येवजणे पर्यंत सगळें घडटलें, पूण आमी ताका सहकार करूंक जाय. तर देव आमचे भितर आसा आनी देव आमकां आपल्या येवजणे पर्यंत वाडयता तें आमी पळयता. इनासाच्या जिवितांत तशेंच जालें. तो मागीर जेरुसलेमसान भायर गेलो, कित्याक ताका सांगलें थंयसर तुज्यान रावंक जायना म्हणून. हांव आतां दुसऱ्या लोकांक मदत करतलोच, कित्याक तांकांय तें साल्वसांव फावो जावंक जाय. देवान हे साल्वसांव जोडलेलें आसा. तर हांव आतां अभ्यास करतलो आनी घडये पाद्री जातलो. हे भाशेन ताच्या मनांत आयलें, पाद्री जावन दुसऱ्यांक मदत करूंक मेळटली म्हाका. आनी हें देवान ताका दाखयलें. बार्सेलोनाक आयल्या उपरांत ताका कळ्ळें की हे भाशेन देवाचे येवजणे प्रमाणे सगळें जावंक जाय. तो मागीर आल्काला गेलो. आल्काला ताका खूब त्रास पडले. तो आपल्या अणभवांतल्यान लोकांक शिकयतालो, पूण तांकां मानूंक ना. ते म्हणूंक लागले, तुवें तर अभ्यास करूंक नाय जाल्यार तुज्यान दुसऱ्यांक मार्गदर्शन करूंक जायना. ताका लागून मागीर एका आर्च बिशपाक तो मेळ्ळो, पेरेरा म्हणून, आनी सलामांका गेलो. सलामांकाक थंयसर ताच्यान अभ्यास करूंक जातलो म्हणून सांगलेलें, पूण थंयसर ताची ती आवड आसलेली दुसऱ्यांकूय मार्गदर्शन करच्याक आनी तांकां वाट दाखोवच्याक, कशा भाशेन आमी देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक जाता पळय तें. पूण थंयसरूय ताका धरलो, बंदखणींत घातलो आनी शेकी मागीर तो थंयसर थान बेजार जावन पारिसाक वतलो म्हणून ताणें येवजिलें. आतां तो पारिसाक आसा. पारिसाक गेल्या उपरांत खूब ताच्या जिवितांत कठिनाय आयली.